इम्पॉर्टंट जे पी नड्डा जी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आता थोड्याच वेळान येतले 2 दीस ते गोंया भितर आसले आयज आनी फाल्यां तांची भोवतेक आमचे पार्टीचे ऑफिस बेरर मंडळाचे अध्यक्ष मागीर आमचे आमदार मंत्री ह्या सगळ्यां बरोबर त्यांची मिटींग जातली त्याच्या व्यतिरिक्त ते ट्री प्लांटेशनचो एक आमी कार्यक्रम करतले मन की बात म्हणून जो कार्यक्रम आसा तो फाल्यां ते कार्यकर्त्या बरोबर पळयतले आणि वॅक्सिनेशन सेंटर आसा ते वॅक्सिनेशन सेंटराकूय ते विजीट करतले अशे 2 दीस तांचो गोंया भितर कार्यकर्त्यांक एक उत्साह निर्माण करणारो कार्यक्रम ह्या गोंया भितर जाता बरेचसो गोंयच्या बऱ्याचशा भागा भितर तो फ्लडाचो इफेक्ट जाल्लो आसा अजुनूय अंडर कंट्रोल आसा पण अजुनूय बरेचशे भागा भितर उदक जें आसा तें अजुनूय तशेंच आसा आणि कितलो उत्सव आसा कार्यकर्त्यामध्ये आज प्रेसिडेंट एक वायट दिसता की हो फ्लड जाला म्हणून पूण दुसरी एक पयले वेळार आमचे भारतीय जनता पार्टीचे नॅशनल प्रेसिडेंट हे गोंयांत पयले वेळार येतात तेन्ना डेफिनेटली आमकां उत्सुकताय आसतलीच त्यांच्या 2 दिसाच्या दौऱ्यान ते वेगवेगळ्या कार्यकर्त्या बरोबर तेंच्यो बैठका जातल्यो मंत्री आमदार हाचे व्यतिरिक्त ते वॅक्सिनेशन सेंटराक व्हिजीट दितले आमच्या ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम आसतलो आनी कार्यकर्त्या बरोबर मन की बात हो कार्यक्रम स्वता बूथ नंबर 21 ते बसून पळयतले थँक्यू आमचो पार्टीचो प्रेसिडेंट श्री जगत प्रकाश नड्डा हो आमचो प्रेसिडेंट जाल्या उपरांत पयलीच फावट गोंयांत येता गोंयांत तेजी पयलीच विजीट आसा आनीक सगळ्या कार्यकर्त्यां भितर तुमी पळयतात कशा पद्दतीन एक मोठे एन्थुसियाझम आनी उत्साह तुमकां सगळ्यांक नदरेक येता गोंयांत तेजी पयली विजीट आशिल्ल्या कारणान त्याच बरोबर येता त्या कांय म्हयन्यांनी गोंया भितर विधानसभेची वेंचणूक जावपाची आसा आनी अशा टायमाचेर जेन्ना पार्टीचो प्रेसिडेंट येता डेफिनेटली ताचो एक उपयोग हो कार्यकर्त्यां मदीं एक एन्थुसियाझम क्रिएट करपा खातीर आनी फुडलें तेजें एक गायडन्स जें आसा हें आमकां सगळ्यांक मुखावयलें आमचें काम कशें आसपाक जाय एक्टिविटी कशी आसपाक जाय हें सांगपाच्या नदरेंतल्यान खूब म्हत्वाची तेजी विजीट आसा आनी आमी सगळे जाण ताका वेलकम करपा खातीर आनी मुखावयल्या सगळ्या गायडन्सा खातीर मोठ्या उमेदीन हांगासर आतां उपस्थित आसा आणि एक खोशेची गजाल म्हणटा पळय ती आमचो गोंयचा बाब बीजेपीचो लिडर बाब राजेंद्र हार्लेकर गोंयांत येयलो आसा गव्हर्नर म्हणून स्वता विजीट ते कशें पळयता तुमी कोइन्सिडंटली आमचो राजेंद्र बाब हार्लेकर जो आयज हिमाचलचो ऑनरेबल गव्हर्नर जाल्लो आसा आयज तोय गोंया भितर फर्स्ट टायम म्हणजे स्वेरिंग इन जाल्या उपरांत तो आयज गोंयांत पयले फावट येता ही एक उमेदीची गजाल आसा गोंयकारांक इतल्या मोठ्या प्रमाणाचेर खरें म्हणजे आयज गोंयच्या कार्यकर्त्यांक उमेद दिवपी गजाली आयज घडटात म्हाका दिसता की गोंया भितर एक कार्यकर्ता बीजेपीच्या कार्यकर्त्यां भितर आसत बीजेपीच्या सिंपथायझरां वेलविशरां भितर आसत एक मोठी उमळशीक आनी मोठी उमेद ही आमकां दिश्टी पडटा आनी नदरेक पडटा खरें म्हटल्यार ही उमेदीची गजाल तशें ऑनरेबल आमचे माननीय नड्डाजी आमकां एकदां आयिल्ले आनी तरी पूण आतां परत येता आनी एक उत्साहपूर्ण वातावरण आसा सगळ्या कार्यकर्त्यां मदीं एक चैतन्य निर्माण करप आनी त्याच बरोबर आमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करपा खातीर ते येतात आनी त्या खातीर तो उत्साह जो भरला तो सगळ्या कार्यकर्त्यां मदीं त्या बैठकीच्या निमतान तयार जाता कितलो कॉन्फिडंट हितूंतल्यान इलेक्शनाक फुडें वयता तेन्ना पळयता डेफिनेटली कारण भारतीय जनता पार्टीची सगळी निवडणुको ज्यो आसा त्यो आमी सिरियसलीच घेतलेली आसा आमी जिखपा खातीरच निवडणूक लढटात आनी त्या खातीर जेन्ना जेन्ना आमकां जे योग्य मान्यवरांचें मार्गदर्शन जाता त्या मार्गदर्शनाच्या हातूंतल्यान आमी फुडें वता इलेक्शन आसा ते कशें पळयता तुमी भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष जे पी नड्डाजी हे तशें दुसरे फावटी गोंयांत येता कार्यकर्त्यांच्या मध्ये खूप मोठा उत्साह आसा 6 म्हयन्याचेर निवडणुका आसा आणि त्याच्या स्वागता खातीर आमचे वास्को मार्मागुआ पुराय मार्मागुआ तालुक्यातले सगळे कार्यकर्ते आमचे पार्टीचे अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी त्याचे स्वागत करपा खातीर एअरपोर्टाचेर हजर आसा एक कार्यकर्त्याच्या बद्दल जर जोश पळयलो आसत जाल्यार निश्चितच की फुडलें सरकार हे भारतीय जनता पार्टीचेर आसतलें आमकां अध्यक्ष हे मार्गदर्शन करतात आज सकाळी फुडें हांव 7:30 ते 8 सुमार घरांतल्यान भायर सरून आमच्या धारबांदोडा तालुक्यांतले हांव धारबांदोडा ग्रामपंचायतीत विलेजीत ज्या विलेजीत आमची पूर्ण विलेज ही 8 वरां उरता सकयल थंयसर पर्सनली हांवें विजीट केलें म्हाज्या बरोबर आमचो धारबांदोडाचो आमदार सावर्डेचो आमदार दीपक पावसकर PWD मिनिस्ट्री हजर आशिल्ले सगळ्या लोकांक जे प्रायमरी रिलीफ दिवपाक जाय त्या डेप्युटी कलेक्टरांनी लक्ष दिलां ताका सगळ्या जाणांक
प्रायमरी रिलीफ मेळटली पण तेची घरां मोठ्या प्रमाणात डॅमेज जाल्या ताका 15 दिसांच्या भितर रिलीफ जी आसा ती दिली वयतली. डेट किती कन्फर्म सेंटरा कडेन मागला किती न्ही कन्फर्म जाल्या काल तिकेटान शॉक लागून गेले हय कितले जाण जे इलेक्ट्रिकल शॉक लावन गेल्या आणि एक बायल हय जी काल ड्रॉनिंग केस जावन एक्सपायर जाला म्हणजे ऑल टुगेदर 4 डेथ ह्यो काल सेंटरा कडच्यान कितले एक्सपेक्टेशन आसा हांवें सेंटरा कडेन माननीय अमित शाह आनी हांच्या कडेन उलयला मोदीजीकूय बी मोदीजीन सुद्दां फोन करून रिव्ह्यू घेतलो आनी ताज्या उपरांत आमकां केंद्रा कडल्यान अपेक्षा आसा कारण लॉस म्हाका दिसता 500 कोटीच्या विशय चड वचूंक शकता हाजो अंदाज हा 2 दिसांच्या भितर ताजो रिव्ह्यू रिपोर्ट रेडी जातलो आनी निश्चितच केंद्र सरकार कडल्यान हे फावटी आमकां मोठ्या मदतीची अपेक्षा आसा. Sir, Masha, sir, excuse me, sir. Sir, hey, hello, sir. Photographer, sir. Hello, hey, जरा पीछे आ जाओ भाई. मिलिंद नाईक नाईक नारेंद्र सर एक ग्रुप फोटो दीजिए सर आइए one comment. How do you see this? Sir. One comment.